Today's the feast of St. Wenceslas, and a few years ago Pope Benedict was able to celebrate his feast in the country of which he is the patron saint, the Czech Republic. This saint was a king who was killed by his own brother as he was on his way to church. Hello, I'm Father James Kubicki, and I always find it interesting to hear what Pope Benedict has to say when he travels to other countries. At that time he said, "This great saint invites us always to follow Christ faithfully. He invites us to be holy. He himself is a model of holiness for all people, especially the leaders of communities and peoples. Yet we ask ourselves, in our day, is holiness still relevant? Or is it now considered unattractive and unimportant? Do we not place more value today on worldly success and glory? Yet, how long does earthly success last? And what value does it have? The last century, as this land of yours can bear witness, saw the fall of a number of powerful figures who had apparently risen to almost unattainable heights. Suddenly, they found themselves stripped of their power. Those who denied and continue to deny God, and in consequence have no respect for man, appear to have a comfortable life and to be materially successful. Yet, one need only scratch the surface to realize how sad and unfulfilled these people are. Today, there is a need for believers with credibility, who are ready to spread in every area of society the Christian principles and ideals by which their action is inspired. This is holiness which motivates people to carry out their duty with fidelity and courage, looking not to their own selfish interests, but to the common good, seeking God's will at every moment."
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पास्क्वाल क्लासो हाच्या ओतम्या पासत. आयज सायबिणीची भेट रेजिना मुंदी रेजिडेन्सी सायड ह्या समुदायान जाता. खेरीत भाशेन ह्या समुदायांतल्या दर एका घोराब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. भो करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. जीं कोण त्रासान पडलेलीं आसात तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीन परतून बांदून येवप, परतून बांदून हाडप हें सोंपें काम न्हय, पूण देव जेन्ना बराबर आसा तेन्ना परतून बांदून हाडूंक जाता. जे भाशेन जेरुजालेम शार नव्यान बांदून हाडलें. आमच्याय जिवितान जें कितें सांडलेलें आसा, मोडलेलें आसा, वा आमच्या समाजान जें कितें मोडलेलें आसा, सांडलेलें आसा, तें आमी बांदून हाडूंक आमकां हे भेटेन देवाची खेरीत कृपा मागून घेवया. पूण जायते फावटी आमी निराशी जाल्या, जायते फावटी आमी बाराबर येवपाचें सोडलां, जायते फावटी आमी बरें करतात तांकां आमचो सहकार दिवंक ना. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्पद्वेदार देवा आमच्या बापा, तुजी ओगोणीत पदवी भोव कोन्न पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोनवाडायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. जकरेसाच्या पुस्तकावेलें वाचप. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. आनिकूय पोरजां आसतल्यो आनी जायते शाराचे नागरीक आनी एक शारांतलो लोक दुसऱ्या शारांत वचून म्हणटलो, येयात सर्वेस्पराचो उपकार मागूंक वचुया आनी दोलबारांच्या सर्वेस्पराक सोदुया. हांवूय वेतां आनी जायत्यो परजां आनी पदवेदार राष्ट्रां जेरुजाल्याक दोलबारांच्या सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराचो उपकार मागूंक येतलीं. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. त्या दिसांनी सोर भासो उलयतलीं राष्ट्रां 10 मनीस एका जुदाच्या खोबयेक दवरून म्हणटले, तुमचे कडेन देव आसा म्हूण आमकां घुमून आयलां. म्हणटच आमी तुजे बरोबर येता सदांच. देवाचें उतर हें. जबाब. देव आमचे सांगाता आसा. म्हणुया, देव आमचे सांगाताक आसा. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां त्या सर्वेस्पराच्या मोगाचें जॅकोबाच्या सगळ्या राष्ट्रां नगरां परस सियोनाचे दारवंट्याची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं
जायतीं ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा. जबाब. देव आमचे सांगाता आसा. म्हाका ओळखून बुजतल्या मोदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनांत सगलीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसा तितलीं शारां तिचीं बालां. ताणेंच भोव वर्त्या देवान सियोन शार थीर करून दवरलां. जबाब. देव आमचे सांगाता आसा. पोरजांचे पोट्टेर सर्वेस्पर अशें बरयता, उमकी उमकी पोरजां ह्या शाराक जल्मलीं आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपांत सगल्यांक ठिकाण. जबाब. देव आमचे सांगाता आसा. उद्गार. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमे. जेजूक स्वर्गार उबारून वरचे दीस बरोवन येताले तेन्ना ताणें जेरुजालेक वेचें म्हूण आपलें मन थारायलें आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचून सामारियेकारांच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुजाल्याक वचूंक ताणें थारायलेलें देखून हांणी ताका येवकार दिलो ना. तें पळोवन ताच्या शिसांनी जाकोबान आनी जुआवान विचारलें, सायबा, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गावेलो उजो आमी देंवयलो तुका जाय? आनी ताणें तांकां बोबाट केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपान एजरा, नेहेमिया, जाकारियास ह्या प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतलें वाचता. आनी खरीत भाशेन आख्खें मन जें जेरुजालें निसणटोन करून उडयल्लें, जेरुजाल्याचें मंदीर निसणटोन करून उडयल्लें, तें परतून नव्यान बांदपाचें हें काम. जे बाबिलोनीच्या निर्वासांतावन परतून येवपाचे लोक आसले ते दोन भाशेन आसले. थोडे जाण परतून आयले, थोड्या जाणांची सोयरीं दायरीं आजून पासून बाबिलोनींत आसात. बाबिलोनींत आमी ह्या फुडें ह्या आदीं नियाळ केला तसो बाबिलोनींत सगळें मेळटालें, सिटी, शार तें. जाल्यार दुसरे वाटेन जेरुजाल्याक सगळें निसणटोन जेन्ना जाल्लें तेन्ना लोक गरीब जाल्लो, लोक निर्शेल्लो जिविताक. आनी जेन्ना हें नव्यान बांदपाचें काम सुरू करपाक वेताले तेन्ना जे लोक जेरुजाल्याक आसलोले तांकां पळोवन जे निर्वासांतावन परतून आयलोले, म्हणजे बाबिलोनींतान परतून आयलोले बांदूंक म्हणून, तांची एके भाशेन उमेद देंवताली. आनी असल्या वेळार ह्या निराशीपणान जाकारियास खेरीत भाशेन हो देवाचो संदेश तांकां हाडटा. जाकारियासाचो 8वो आवेसवर खेरीत भाशेन आमकां आख्खोच हो भरवशान भरलेलो.
जें कितें जावपाचें आसा तें तो सांगता. दोळ्या मुखार दिश्टी पडना, लोक सगळो खेरीत भाशेन निराशी जाल्लो आसा, जीव सोडलेल्या भाशेन जाल्लो आसा. परतून आनी तें देव मंदीर बांदूंक जावचें ना असल्या दुबावांत आसा. आनी ह्या वेळार जाकारियस तशेंच एजरा, नेहेमिया हे सगळे हे पोरजेक नव्यान उठयतात, जागयतात, सांगून फुडार आमचो बरो आसा, कित्याक तो देवा सोबे आसा. जाणटे जे बेस्ते बसून पडयतात तांकां सुरू करून भुरगीं जी बेश्टी खेळटात तांकां पासून हें नव्यान बांदून हाडप फायद्याचें जावपाक जाय. रिबिल्डींग ऑफ जेरुसलेम हें सगल्यांक फायद्याचें जावपाक जाय, जाणट्यांक तें भुरग्यांक पर्यंत म्हणजे मदें आसात तांकां सगल्यांक. आनी हीं बरवशाचीं उतरां खेरीत भाशेन जाकारियस देवाची लोकांक दिता. हांव प्रेमाशायेचो देव, हांव तुमचे बराबर आसा, हांव सगळें नव्यान बांदून हाडटलों. आनिकूय जायत्यो पोरजां हांगासर येतल्यो, सगल्यो पोरजां बराबर येवन हें जेरुसलेम सर्वेस्पराच्या दोलबाराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान तें पयर काडटले. भाव भयणीनो, सांगूंक सोंपें, आयकूंक सोंपें, करूंक अवघड. कितेंय बरें करूंक वेता आसतना रोखडेंच लोक मानून घेना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू जेन्ना आपणाचे निमाणे दीस येतात तेन्ना जेरुसलेमाची वाट धरता. जेरुसलेमाची वाट धरता आसतना वाटेर सामारियेकारांचो गांव आसा. आनी हे सामारियेकार सदांच जुदेवांचेर आड आनी जुदेव सामारियेकारांचेर आड. म्हणटच जुदेव लोक जो आसा तो तांची एके भाशेन निर्डुकाय कोत्ता, वो तांकां हेट्रेड आसा एकामेका सोबे. सामारियेकार जेजूक बरो करतात, जेजू तांकां जाय, पूण तो जुदेवां सरशी वचपाचो आसा देखून ताका रिजेक्ट कोत्तात. आपल्या गांवांत तांणी जेजूक येवकार दिलो ना. आमी कोणूय जरी तर बरें करपाक मुखार सरत जाल्यार थोडो लोक मानून घेता, थोडो लोक मानून घेना. आनी असल्या वेळार घडये आमकां राग येवपाक फावो. आमी इतलें बरें करता, दुसऱ्या पासत बरें करता, गांवचे पासत बरें करता, आमच्या राज्या पासत बरें करता, देशा पासत बरें करता, पूण लोक मानून घेना, लोक आमचे बराबर येना. स्वर्गार तावन आमी तांचेर उजो देंवयलेलो तुका जाय. ही रागाची उतरां जाकोब आनी जुआं उलयले, कित्याक तांणी पळयल्लें हो लोक मानून घेना. जेजू येता आनी जेजूक ते मानून घेवंक वो येवकार दिवंक तयार ना. त्या पासत तांकां उजो फावो. तांचेर उजो देंवयल्लो तुका जाय. आनी जेजू म्हणटा ना, उजो नाका, उजो कुशीन दवर, मोग घे मुखार. कांय नजो जरी तर आमकां मानून घेवंक ना, दुसऱ्या गांवांत या. आनी हे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक बोबाड करता. राग नाका, हेट्रेड नाका, मोग जाय आनी दया जाय. तर हीच दया घेवन दुसरे कडेन आमी या. जेजू आपल्या शिसांक घेतलो आनी दुसऱ्या गांवांत गेलो. देवाचें राज परगटलें. जे कोणें मानून घेतलें तांकां मेळ्ळें, जे कोणें मानून घेवंक ना तांकां मेळूंक ना. तर आमी पोरजां कशीं बरेपण आसा तें मानून घेवपाची पोरजां काय? परजेचे वांगडी कशें हांव तयार आसा काय बरेपण मानून घेवंक, नवेपण हाडूंक, आदलें जें चुकीचें आसा तें काडून उडोवंक हांव तयार आसा काय? जें आमचें निसंटन जाल्लें आसा तें बांदून हाडूंक हांव इल्लोसो वावर करूंक तयार आसा काय? म्हजे लागीं जें कितें आसा, म्हजे रिसोर्सीस आसा ते दिवपाक हांव तयार आसा काय? जायते प्रश्न भावा भयणीनो. खेरीत भाशेन आयचे मिसाचे भेटीन ही कृपा आमकां मागुया, ही जाणवाय आमकां मागुया. आनी हो बरवसो जो जाकारियसान इज्रायल पोरजेक दिलो आनी ह्या बरवशान मुखार सरून तांणी आपलें मंदीर नव्यान बांदलें, तेच भाशेन आमी जण एकल्यान आमचें जिवीत बांदून हाडूंक, आमचे गांव बांदून हाडूंक, आमचें राज्य बांदून हाडूंक आनी आमचो देश बांदून हाडूंक आमकां दिल्ली कृपा आमी घेवन फुडें चलुया. Che non è mi costivarà, Tatao Baba Ishalisa,
आमचे काशी सोर्या रूपा आमचे काशी सोर्या रूपा म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले मोहिनी आमच्या नाके पोयसुबेच्या आतावा सोबेस्कोर मानून घेऊ. कोनवाड्या बापा, आमी तुका ओपतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी वावती जोर. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय बगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. स्वयमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारवण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीत तुका जोर जोर. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जोर. उंच सर्गीत तुका जोर जोर. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्दाचो गुटभर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पूर्वे तुमया सोडली सोम्या. संस्काराच्या सोडणारा आमची बापा जेजू
तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. नव्यान बांदून हाडूंक सगळीं बाराबर येवंक गरजेचें. नव्यान बांदून हाडूंक आमी देवाचे बासावणीचेर पातयेवन रावप गरजेचें. हें मन आमकां मागुया आनी सगळीं भावार्थान बरवशान जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरेचे म्हाका फावलो पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणें मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu moja deva, laudeta kiuchak Tuhan. Jesu moja
जेसू माझ्या देवा आवडता तुझ्या तुका जेसू माझ्या देवा आवडता तुझ्या तुका यो यो माझ्या प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयज सांजे 6 वाजता रेजिना मंदी रेजिडन्सी सायड हे समुदायान सायबिणीची भेट जातली सांजेर 6 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.